सो तुम्ही हांगा पळोवंक शकता पळयात जस्ट त्याने न्हिदलं उठलं धरला आणि उभं रावला पळयात उभं रावलं इश्वीक होय कसं उभं रावलं तू अरे अरे पुरुक खंय उभं रावलं इश्वीक आता व्हडलो आला आता चलतला हां हांवें पळोवंकूच ना हांव जे सांगात हें तुमान आसलेलें तो उठलो न्ही म्हणजे आसूं म्हटलें ताका पाळण्या रोज पळय तूं धरला आनी उबो रावला आतां न्ही मातसो ट्राय कर तो उबो रावपाचो धरून इश्वीक इश्वीक उबो रावलो उबो राव आतां कितलो वेळ उबो आहा पळय तो गुड बॉय ये जाला आतां व्हडलो आनी इश्वीक आतां होत रावतलो इश्वीक ना 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 इश्वीक बसला आतां ममम करपाक आयज ताका केला हांवें नाशण्याचें बरें गोड घालून केला रे खूब दिसांनी करूंकूच ना आ सो हांगासर न्ही हे पळयात कच्चे फणस आसलेले जस्ट थोडेशेच फाटीं न्ही मूग आनी हे घालून केलेले रोस सो आईक म्हटलें थोडे दवर भजी करपाक सो आयज म्हटलें भजी नाका आयज बिर्याणी करया हेजे खूब आहा तें सगळें हांव बिर्याणी करचें ना उकडून दवरला 1-2 सिटी काडला हांवें बरें शिजलाय हे पळयात सो भजी बरें जाता बिर्याणी बरें जाता सो म्हाका दोनीय खावंक जाय सो आयज भजी करचें ना हांव थोडेशें काडून दवरतलें आनी आयज करतलें हांव बिर्याणी सो म्हटलें बिर्याणी करुया सो मागीर आनी परत एकदां हाडून खालें न्ही आनी परत आमी हाडना कळ्ळें न्ही सो म्हटलें दाळ मूग आनी रोस करून खाले आमी सो आयज म्हटलें बिर्याणी करया आनी नेक्स्ट डे केन्ना तरी पळोवया फाल्यां नाल्यार परवा हेजे भजी करया सो हें जाल्लेलें आसा हॅलो एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आहा तुमी आमी सगळीं बरीं आसा टायम जालो 1:20 आतां व्लॉग स्टार्ट करता सकाळचें मातशें बिजी उरलें आनी काल आसलेली होळी काल न्ही हांवें काय अशें व्लॉग करूंक ना कित्याक काल आमी होळी खेळूंकूच ना म्हणजे अशें आमकां लायक ना अशें होळी बीन खेळपाक आनी रितिकाकूय आमी धाडूंक ना होळी खेळपाक कित्याक काल तें ग्रहण आसलेलें आनी ग्रहण आसूं ना आसूं इफ हांव ताका धाडपा नासलेलें कित्याक आनी थोडे दिसांनी एग्जाम आसा कित्याक जेन्ना तो सेकंड आसलेलो पळय तेन्ना तो गेल्लो होळी खेळपाक आनी 3-4 दिसां नंतर न्ही एग्जाम आसलेलें होळी खेळून येयलो सामको तापान बुडलो सामको आनी एक पेपर ताका मिस करचें पडलें सो ताका लागून हांव ताका होळी धाडूंकूच ना आनी तेणें फोर्स करूं ना की आपूण वयता म्हणून जस्ट तो विंडोच्या खिडकी कडेन बसलो आनी पळयता आहा म्हणजे खूब जाणां खेळटाले आनी काल ग्रहणूय आसलेलें आनी काय अशें ब्लॉग करूं ना इशू आसलेलो घरा कडेन इशून आतां एक व्हडलें काम केलें जें तुमकां दिसता आसलें हांगा डावर बीन आसा न्ही डावर बीन तेणें डीप क्लीन केलें हांव न्ही डावर बी हात लावंक वचना तरी कितें सामान बी आसता न्ही बेश्टें मागीर हांवें हात लायले उडयले मागीर तापोणी तो म्हटलें ताका क्लीन कर म्हटलें इतलो कचरो पडलेलो तो सगळें तेणें की नाका नाका वस्तू काडून उडयले सो तेणें आपलें काम केलें सो आमी बारीक बारीक क्लिनींग बिनींग सगळें केलें मागीर काल सो काल होळी बिळी कांय ना पुरणपोळी म्हटलें आई म्हणपा आली केन्ना करया हें गुडी पाडवा करया म्हणपा आली गुडी पाडवा दिसाक आमी पुरणपोळी करया सो काल आनी करूंक वचोंक ना सो आसूं म्हटलें सो गुडी पाडवा येतलें न्ही तेन्नाच पुरणपोळी करतलें अशें सो काल हांवें काय अशें ब्लॉग बीन कांय करूंक ना सो बिजी सामकें सो दीस टायम होळी खंय सुकूच ना आमकां कित्याक ग्राण येयलें मागीर हॉलिडे आसले भुरग्यांक नेक्स्ट डे कोण थोड्या जाणांनी 3 तारखेक केले होळी आनी थोड्या जाणांनी भायर बीन दिल्ली बी तेवटेन न्ही 4 तारखेक होळी केला म्हाका तरी बिलकूल बी इंट्रस्ट ना होळी खेळपाक म्हाका बेजार जाता पयलीं भशेन ना आतां ओके सो ते इश्यू व्हडलो जावन न्ही ताका एकदां दाखोवपा लागून व्हरूंक जाय इफ रितीको एकलें धाडलें न्ही ताच्या वांगडा आसूंक जाय कोण तरी हांव नाल्यार शिव म्हाका भंय दिसता भुरग्यां मदीं एकटें धाडपाक सो इशूका हांगा धरून खंय वयतलें म्हण आसूं म्हटलें ओके सो आतां जेवणाची तयारी आयज करता हांव बिर्याणी कच्चे फणसाची खबर आहा तुमकां ऑलरेडी हांवें तो बिर्याणी तुमकां हांवें शेअर केला कोणें करून खावंक ना न्ही मुद्दामूच तुमी ट्राय करा खूब बरें लागता हें आनी आतां हो सिजन आतां येता न्ही ट्राय करा तुमी कोणें करून खावंक ना न्ही हांवें ऑलरेडी शेअर केला कच्चे फणसाची बिर्याणी मागीर भजी म्हाका भजी करूंक जाय म्हणजे काडून दवरला हांवें भजी आनी बरें लागता आनी कितें करता हे मूग घालून करतात मागीर खुबे घालून करतात खूब बरें लागता सो हांवें न्ही प्रिपरेशन करून दवरलां आनी आयज हांवें ब्लिंकिटांतल्यान न्ही खूब दिसांनी अशें सामान ऑर्डर केलें दाखयता तुमकां सो हें पळयात मॅरिनेट करून दवरलां हांवें दही बी घातलं सगळें ओके आनी बासमती रायस हांव कुकरानूच करता तें जाल्लेलें आसा आनी आयज न्ही हांवें हें पळयात
सो आयज हांवें ऑर्डर केला बेबी पोटॅटो आनी डिस्को पंपकीन. एका म्हणटा डिस्को पंपकीन. एक्चुली जालें कितें, इशुकाक न्ही खिचडी करता न्ही हांव, तितून बटाट घालता. सो आमगे ते येदे मोठे मोठे बटाट, सो इल्ले कट करून सपोज घातले न्ही ते मागीर फ्रिजीन दवरूं शकना, ते मागीर काळे पडटा. सो वेस्ट जाता हेका न्ही. सो इशुकाक न्ही बटाट घालून खिचडी केल्यानी ताका खूब लायक. सो म्हटलें बेबी पोटॅटो ऑर्डर करया, एटलीस्ट एक तरी पोटॅटो घालया म्हटलें. आनी पंपकीन खूब तेंप जालो, पंपकीन ताका दिवकूच ना हांवें. सो हांवें ऑर्डर केलें. म्हाका हांव चिंतलेलें की पीस येतले म्हणून स्लायस कट केलेले, पळय जाल्यार डिस्को पंपकीन येयला. एका म्हणटा डिस्को पंपकीन. बरें हांवें पळयात. सो ताका पंपकीन बी दिवंक जाय न्ही आतां, खूब ते बरें दिवकूच ना हांवें. आनी बटाट तरी ताका खूब लायक. सो म्हटलें एक बटाट घातले न्ही खिचडी बरें जाता, ताका लायक ते. आनी आयज ताका हांव काय खिचडी बीन करचें ना, तो खिचडी खावंक वाजेला. खाता तो डेली तेच न्ही. हें आसलेलें ओट्स, ते पिड्डे जातले ओट्स. म्हटलें बनाना ऑर्डर करया. सो आतां ताका हांव ओट्स बनाना दितलें. बनाना हाडला. सकाळीं ताका नाशण्याचे दिल्ले हांवें, खालचे नाशण्याचे. ओके, आतां तो उबो रावता. कितें सांगू तुमकां, पळोवन शॉक जाले आमी. बरो धरता आनी उबो रावता आनी थोडेंसो चलतलो. तेन्ना आनी पळोवपा नाका, इथे चलपा लागले मागीर सगळें सामान हांव पॅक. ठीक आहे. हय, मागीर हें डावर बी कितें करतलें. हें डावरा काय ऑप्शन हेका कितें आसतलें स्टिकर बीन ना घेतले भायर. हेकाय पळयता कितें स्टिकर बीन आसा जाल्यार. कित्याक आतां कितें करता, फ्रिजी कडेन येता न्ही पप्पी दिता. फ्रिजीक येता न्ही पप्पी दिता फ्रिजीक तो. आनी फ्रिजाक ते चावी बीन ना न्ही, तो इजिली ओपन जाता. आतां असलो आतां उबो रावता, खूब मस्त जाला. ओके, जा फटाफट. टायम जावपा येयलो, 1:30 जावपा येयली. हांव बिर्याणी करता. ओके, मागीर मेळटा तुमकां. सो आयज बाल्कनीन न्ही पुदिना भरपूर आसलेले. म्हटलें चल काडया. सो हें जावपा येयला, कांदे टोमाटो शिजपाक. मागीर हांव घालतलें हें मॅरिनेट केलेले. सो शान बिर्याणी मसाला आसलेले. सो म्हटलें आसा आनी करया म्हटलें, कित्याक तें मागीर पॅकेट एक्सपायर जातलें. अजून आसा 3-4 म्हयने आसा ताका, बरें आहा. सो म्हटलें शान बिर्याणी मसाला घालून केला न्ही बिर्याणी सामकी टेस्टी लागता. ओके, सो हें करून घेता. 1:30 जाली हांगा करून. सो मागीर न्ही कॅबेज हा. बिर्याणी म्हटलें की तेज्या वांगडा कितें सलाड बीन जायत जाल्यार तें खावंक बरें लागता. सो हें पळय जाल्लें आसा. चड टायम लागना, कित्याक हांवें न्ही कुकरान घालून न्ही 1-2 सिटी काडला. फोडी न्ही बरें शिजलेले आसा. सो आमचे मसाला रेडी. ओके, सो आतां रायस घालता. तेच कुकरान केला हांवें, मातशें बेगिना आतां आसूं म्हटलें. उठलो रे. सो हें मशीन हाडून बरें फायदो जालें, कित्याक सकाळीं ती झाडू मारून पुसून वयता, मागीर कितें कितें पडत रावता. हो मागीर वयता रे खाता रे पळय. सो कितें करता हांव, म्हाका दिसता दिसाक न्ही एक 2-3 वेळांनी हांव हें मशीन मारता. बरें पडटा हें, बरें कचरो बी ओडून येता. हेका न्ही बारीक बारीक खूब कितें दिसता हांव तोंडाक घालता हांव. सो डेली हांव दनपारां आतां उठलो तो चडशें आमगे केंसांच पडटा न्हू गे, चडशें कचरो कांय ना, केंस. हांव मागीर तोंडाक घालता बारीक बारीक कितें पडटा हितून बरें पडटा. हितून हांव 3 वेळा मारता हांव. सकाळीं आतां एकदां, मागीर दनपारां एकदां, रातचें सांजचें एकदां, मागीर रातचें एकदां. कित्याक हो सगळो भोंवता न्ही ताका लागून. खरें बरें यूज जाता हेजें मशीन न्हू रे. तो उठलो तो म्हाजी बिर्याणी जालें. सो दाखयता तुमकां म्हणजे बिर्याणी मातशी धांपोवन दवरला हांवें. शिव येवंक ना अजून. आनी बेश्टें कॅबेज सलाड केला हांवें. ऋतुज आत्तां येयला, न्हांवपाक गेला, आत्तां येयला तो. सो इश्वीक करता योगा. आं मागीर कितें करपाचें इश्वीक. आं मागीर परत योगा फॉर द डे. शिका मातशी तुमी योगा करता पळय तो. तुजी योगा नाका रे आमकां. तुजी कसलो योगा आवयस परत. अरे उठ रे, तो आयलो धांवपा. चावता धरून. उठ 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 रे उठ रे. योगा. तू कितें पळयता रे. इश्वी कितें करता, योगा करता. आं मदीं मदीं उबो रावता न्हू रे इश्वी. दादा तो व्हडलो आतां पळय योगा. उठ रे. ताका मदीं डिस्टर्ब करप ना, मागीर तो रडटा मागीर तो. इश्वी योगा करता. हय आनी कर.
आवय तो असो न्हिदता फ्लोरार रा ऋत्वीक ताका आनी मातशें फ्लोर न्ही थंड लागता पळयात तो हात फुडो वच तो हात वयत तूं आं तसो वच आवयस आवयस ममेड कितें करता पळय पळय आंगार पडटा पळय ताच्या जाले आतां आनी कितें उरला राव ऋत्वीक ए ऋत्वीक राव राव तो येता कितें राव रे दोगांना सुंगटा कशें व्हडलो सुंगटा तो बारीक सुंगटा राव 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 सांग असं बसला आमी जेवपा हें पळय सामकें टॅम्पटींग जाला बिरयानी निशनाथ बरें आं शिव जे सात्ता येयलो आयज काय ओट्स आनी बनाना खावली खावंक ना हेणें पयलीं खातालो ओट्स आनी बनाना ताका फक्त खिचडी जाय ताका फक्त खिचडी आसता न्ही बरो खाता तो हांवें म्हणटा आयज मातशें चेंज म्हणून केलें हांवें ताका ओट्स जस्ट थोडेशेच खाले आनी ताणें हें केलें नाका म्हणपा लागलो ओके 3 जाली ताका भरता म्हटल्यार आयज खूब टायम जालो ना जाल्यार खिचडी केल्या न्ही एक 10 मिनटां पुरो रोखडो फिनीश करता सो आयज खूब टायम जालो ओके चला बिरयानी तुमी ट्राय करात बरें जालां एकल्या सेम चिकन कशें बेस्ट जाला ओके जेता आमी मेळटा तुमकां सो आमी करता हांगासर प्रोजेक्ट मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट सगळे पिक्चर बी हांवें प्रिंट काडला सो खूब आहा तेंचे म्हटल्यार आयज एक करया म्हटलें आनी एक्चुली सबमिशन डेट लेट आसा पण करता आयज हांव कित्याक बरा मागीर टायम मेळना आमकां एग्जाम बीन आसा न्ही हय हांकां एग्जामी टायमार तांकां हें येता प्रोजेक्ट केलें सांगा बरें स्कूटर सो सगळें करूंक येता इशुकाक ते आई भरयता आनी शिव हांगा मॅच पळयता सगळे आपल्या आपल्या कामां फायनल मॅच सगळे आपल्या आपल्या सेमी फायनल खंय सगळे आपल्या आपल्या कामां बिजी आहा सो आतां आयला हांव व्लॉग एंड घेवपाक हेजे इशूचे थोडे प्रोजेक्ट ना 10:30 जाली जस्ट जालें जेयले इशू न्हिदलो इशूकाक भरयले सरले ताका आनी न्हीद घालना आमी कित्याक रातचो आमी न्हिदना न्ही पण खूब रडपा लागलो म्हळ्यार असो न्हीद म्हटलें सो आतां हांव येयला कपडे सुकोवपाक इशूकाचे कपडे वॉश केले आनी हे सगळे कपडे फोल्ड केला ताका तो कपडान दवरता कित्याक तो न्हिदला न्ही सो ताका लागून ओके चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर